गोंयांत सत्तेचेर आशिल्ल्या भाजप सरकाराक कसलेंच धोरण ना. प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री म्हूण लायक ना. प्रमोद सावंताच्या मुखेलपणा सकयल गोंयांत सरकार सत्तेचेर आयला तेन्नाच्यान सरकारान लोकांच्या विरोधान निर्णय घेतल्यात. कसलोच अभ्यास करिनासतना निर्णय घेता आनी मागीर लोकांनी विरोध करतकच तांणीच घेतिल्लो निर्णय फाटीं घेतात. प्रमोद सावंत सरकार चलयता काय सर्कस होच प्रश्न गोंयकारांक पडटा, अशें आम आदमी पक्षाचो गोंय मुखेली एल्विस गोमसान पणजेंत पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केला. गोंय सरकारच ना. डिसिजनां घेतली ती सगळी यांची डिसिजनां कोसळटा. पयलीं बीडीओ दिले पावर पंचायतीचे काडून, ते मागीर फाटीं घेवचे पडले. दुसरे म्हणटा ते पळय सेक्शन 144 लायले तेही फाटीं घेवचे पडले. आतां ते गांव आसा, गांवपण गांवकार हे सगळे ते अर्बन करूंक सोदताले तेही डिसिजन फाटीं घेवचे पडले. आतां म्हणटा सोऱ्याचेर आनी एक्सायज ड्युटी इतली वाडयली, लोक डिमांड करता, आतां ते परत देंवयता म्हणटा तेही डिसिजन फाटीं घेवचे पडटले. पण सरकार करता कितें? हेंचे मॅनेजर कोण? दीज आर बॅड मॅनेजर्स म्हणटा हांकां. हे आतां सद्याक गोंय सरकार आसा ते कोणाच्या हातान आसा? व्हेरी बॅड मॅनेजर्स. फक्त आपापली लूट मारपाक हे फुडें सरल्या, बाकी हांकां कांय पडना गोंयकारांचें. परत आतां सांगता, आतां हांवें सांगलां कशी डिसिजनां चेंज जाता ती. आतां पणजेच्या कार्नवालाचो रूट खंय परत सिटीन हाडटा. थंय एक पेटिशन पावलां हायकोर्टान की मडगांवचो रूट खंयच्यान आसचो. सो इन अदर वर्ड्स तांकां लोकांच्या बेजीक नेसेसिटी बद्दल आनी कांयच पडोंक ना. फक्त टायमपास कार्नवालानूच करपाचो आनी असलेच कांय तरी एंटरटेनमेंट, टॅक्स पेयराचो पयसो जो आसा फक्त एंटरटेनमेंट करून लोकांचे अटेन्शन डायवर्ट करपाचो प्रयत्न आसता हेंचो, आनी कांय नासता. कार्नवालान आनी कितें? एके सायडीन बीजेपी आपूण नॅशनलिजमाचे खबरो उलयता, दुसरे सायडीन पुर्तुगेजाक तासता, हे वटेन पयशे मेळटा म्हणून कार्नवालच असले कितेंय ते करपाक रेडी आसतले. अशे मोठे मोठे मनीस हाडून फक्त किंग मोमो करता. बारीक मनीस कित्याक किंग मोमो जायना ती म्हाका खबर ना. म्हाका ह्या वर्साचो किंग मोमोचेर कांय ना, तो आमचो बरो फ्रेंड. पण म्हाका एक क्वेश्चन पडटा केन्ना केन्ना, हो कार्नवाल, हे किंग मोमो फक्त मोठेच मनीस दाखोवपाचे आनी लोकांची दिशाभूल करपाची हें कामां चल्ल्या. सरकार म्हणटा तें हांगा दिसच ना. लोक सफर जायत आसा. आनी आतां खरें म्हणजे असो वेळ आयला टू गीव द बीजेपी, काँग्रेस आनी तांचे अलायन्स पार्टनर्स अ मिस.